नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मिनाचे ऑक्शन सरकार परत करता सुरू। प्रेस पडला $41 मेरेन। निर्गत ड्युटी देवोनी मिनेरांच्या बॉसात टनाक फक्त ₹80। ऑक्शनाक प्रतिसाद मेळटलो काय ना, खासा रिपोर्ट। मोगोच्या मंत्र्यांक काढून बीजेपीचे 3 नवे मंत्री भरपाची बीजेपीतल्या दबाव गटाची तयारी। आयतारा बीजेपीच्या आमदारांची बसका। मोगोवार प्रेशर वाडटा, पळयात रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर पालेकर भावांच्या घराचेर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या धाडीन पुलीस एक्सपोज। थळव्या डिलरांचे नायजेरियनांकडेन सेटिंग। ड्रग्स मार्केटाचेर परत कब्जो। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। कानार मारपी फॅन्सी हॉर्न्स गाडयांक लावंक मेळचे नात। लायिल्ले असल्यार काडपाचे। 30 दिसां भितर गाडयांचे फॅन्सी हॉर्न्स काडून उडोवचे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो आदेश। आणि ISLात FC गोवा खेळचे म्हणून ब्राझीलाचो सेंटर फॉरवर्ड आंद्रियानो कडेन उलवणे। झिको आणि आंद्रियानो दोगांचे फेसबुक पोस्ट। ब्राझिलियन स्टारांक हाडपाचे झिकोचे यत्न। खबरो विस्तारान। स्टॉक केल्ले उरिल्ले मिनाचे ऑक्शन सरकार परत सुरू करता। आता मेरेन सरकारान 4 मिलियन टन मीन ऑक्शनांक काढून सुमार 800 कोटी जोडले, पूण मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान ट्रेडरांक परवडना जाल्ल्यान ऑक्शन मदीं बंद आशिल्ले। सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस $41 मेरेन पडला। निर्गत ड्युटी 20% देवूनय मिनेरांक टनाक ₹80 वर जोडूंक पावचे नात। एका तेंपार ते टनाचेर 3500 जोडटाले। सरकाराचे ऑक्शनाक ट्रेडर प्रतिसाद दितले काय ना, खासा रिपोर्ट। गोयच्यान कमी ग्रेडीची मीन निर्गत करपाक मेळचे म्हूण 58 ग्रेडीच्या मिनावेली निर्गत ड्युटी केंद्र सरकारान 30% वेल्यान 10% केल्या। 30%च्या निर्गत ड्युटीक लागून फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन खण खात्यान काडिल्ले मिनाची पावणी करूंक ना। खण खाते आता मिनाची पावणी परत सुरू करतले। ते आदी सरकारान जेटींचेर आशिल्ली सुमार 4 मिलियन टन मिनाची पावणी केल्ली। ते मीन 50 ते 62 ग्रेडीचे आशिल्ले। खात्यान पावणी करून सुमार 670 कोटी जोडल्यात आणि निर्गतीचेर मेळिल्ले रॉयल्टीचेर 130 कोटी आयल्यात। उरिल्ल्या मिनाची ग्रेड आता खण खाते परत तपासपाचे आसा। मात ताचेर पर्यावरणवादी रमेश गावसाक दुबाव दिसता। पूण 30% आसून 10% याचो दुसरो अर्थ एक असो की 30% आसून 10% म्हणजे 20% कमी करप। 10% जो आसा ना तो बीजेपी फंडा खातीर। म्हाका जर 30% नाका आसा जाय, 10% जर तेंचे हाडलो आसा जाय जाल्यार हांव कितें, म्हाका जशी खंयचेर गावता तितकीच हांव ग्रेड दाखयतलो। मायन डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शन करता। मायन डिपार्टमेंट तरी खंय कोण साधू बसलेले आसात। त्यामुळे डिपार्टमेंट आसूं, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आसूं किंवा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट दिल्लीचे आसूं, सब घोडे 12% एकच आहे। निर्गत ड्युटी कमी केल्ल्यान आता मिनेर आणि ट्रेडरांक कडल्यान मिनाक बरी रेट मेळटली म्हूण खाते आशा दवरून आसा। पूण निर्गत ड्युटी देंवोवपाचेर मायनिंगांतले तज्ञ सातिस्वेत नात। मिनाचो प्रेस देविल्ल्यान निर्गत ड्युटी देंवोनूय मिनेरांक मायनिंग करप शक्य ना म्हूण तज्ञ उलोवन दाखयतात। गोंयान मायनिंगाचेर बंदी हाडिल्ली तेन्ना 2.5 वर्सां फाटीं टना फाटल्यान मिनाचेर कितली जोड सुट्टाली ते पळयात। सप्टेंबर 2012 फ्रेट ऑन बोर्डाचो खर्च $95 ते $100। तेन्ना रुपया डॉलराक ₹55 आशिल्लो। टना फाटल्यान मिनेर सादारण $3355 जोडटाले। तेन्ना निर्गत ड्युटी 10% आणि 10% रॉयल्टी आशिल्ली। तेन्ना आता आसा तसो जिल्लो फंड आणि गोवा परमनंट फंड नाशिल्लो। आयच्या दिसा रुपया आसा डॉलराक $63। कमी ग्रेडीच्या मिनाचो प्रेस टनाक चल्ला $41। 10%ची निर्गत ड्युटी, 15%ची रॉयल्टी काढली जाल्यार मिनेरांक टना फाटल्यान फक्त $80। ह्या परिस्थितीत मिनेर आणि ट्रेडरांनी मायनिंग आणि मीन निर्गत करप म्हणल्यार मोठे धाडस। ताजे वयर रॉयल्टी आता 15% जाली। मिनरल डेव्हलपमेंट फंड 15% आयलो। गोवा परमनंट फंड 10% आसा। एक्सप्लोरेशन फंड 2% आसा। आणि हाजे वयर ट्रान्सपोर्टेशनचे जे कॉस्ट आसा तेय वाडले। जाल्यार आता हे एक्सपोर्ट ड्युटी सुद्दां 10% दवरून म्हाका काय दिसना की ते फिजेबल जातले। इतले मजगती गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उदक आणि हवा सांबाळ कायद्या खाला मान्यताय दिवपाविषयी सुमार 60 मायनिंग लिजांची पळोवणी करतले।
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, विज्ञानीक, कायदो सल्लागार आणि पर्यावरण तज्ञ सोमारा पळोवणी करपाचे आसात. उपरांत ही टीम मंडळाक रिपोर्ट दितली. मंडळाची 15 जूनाक बसका जावपाची शक्यताय आसा. पर्यावरणीय दाखल्याची वैधताय, लीज कबलात, सरफेस मायनिंग प्लान, हवा आणि उदक प्रदूषण जावचे न्ही म्हूण उपाय आनी येरादारी मार्गाची पळोवणी टीम करतली. मायनिंग लीज वाठारांत हवा प्रदूषण नियंत्रण स्टेशन बसोवंक जागो टीम पळयतली. So we will be inspecting the 61 mine, all the mines together, that whatever inspection report will be placed before the technical advisory committee of the board, which will then scrutinize this inspection report, put up its own points, and then we'll have to call a board, because these are red category industries. We don't have the power to grant them. And then the board will take a decision whether to grant, not to grant, and the reasons why to grant or not to grant. But then that will be taken up by the board altogether. मिनाचो प्रेस पडत आशिल्ल्यान आनी कमी ग्रेडीच्या मिनाक उकल नाशिल्ल्यान मिनेर आनी ट्रेडर ई पावणी केल्ले मिनाची तरी निर्गत करतले काय म्हूण प्रस्न. उद्देग उलयता ते कोतान निर्गत ड्युटी कमी करूनय गोंयान मायनिंग सुरू जावप सध्या तरी बरेच कठीण. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. मगोक सरकारांतल्यान कडेक काडून बीजेपीचे 3 नवे मंत्री भरपाची तयारी सध्या बीजेपीच्या एका दबाव गटान चलयल्या. सुत्रांकडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाक काडचो म्हूण बीजेपीचे कांय मंत्री आमदारांनी नेट लावन धरला. मोगोच्या सुदीन आनी दीपकाक काडल्यार मिकीची सुवात धरून मंत्रीपदाक 3 जागे जगतात. ह्या गजालीचेर चर्चा घेवपाक बीजेपीन खंय आयतारा 3 मायाक आमदारांची खासा बसका आपयल्या. पळयात रिपोर्ट. गुन्यांवकारी आनी फरारी आमदार मिकी पाशेकोक काडल्या उपरांत पार्सेकार सरकाराच्या मंत्रिमंडळांत एक सुवात रिती जाल्या. आतां सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण बीजेपींतलो एक आमदार मंत्र्यांचो दबाव गट मगोकूच सरकारांतल्यान कडेक काडपाक सोदता. सुदीन ढवळीकाराची पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणून वता ते मतदारसंघांनी सध्या पॉप्युलरिटी. ताका खंय बीजेपीच्या कांय मंत्री आमदारांचे कोंत ना. तो खंय तांची कामांय करिना. कांय जाण म्हणटात सुदिनाचे अपक्षां कडेन भायले भायर सेटिंग चल्लां. ह्या गटांतल्या आमदार मंत्र्यांक कोंत रावता. जाल्यार दुसरे वटेन दीपक ढवळीकार बीजेपी आड मिडिया कडेन तोमणे मारीत आसता. ताका लागून दीपकाक पयलीं काडचो म्हूण ह्या गटान चडूच नेट लायला. कांय जाण म्हणटात मगोन झेडपी वेंचणुकेंत बीजेपीचीच वाट लायल्या. ढवळीकार भावांक काडल्यार बीजेपीचे 3 मंत्र्यांक सुवात मेळटली म्हूण ह्या दबाव गटाचो तर्क आनी गणीत. मगोक सरकारांत दवरचें काय ना हाचेर सगळ्या आमदारांची एक म्हत्वाची बसका आयतार 3 मायाक बीजेपींतल्या ह्या गटान घेवपाची थारायल्या. बसका खंय जातली तें मात बीजेपीन गुप्त दवरला. झेडपी वेंचणूक जावन 1.5 म्हयनो जालो तरी निकालाचेर अजून बीजेपीची एकूय बसका जाल्ली ना. झेडपी वेंचणुकेंत बीजेपी मोगो गोविपा कडेन महायुती करूनय काठार पास जाल्या. तरीकूय अजून ताचेर चर्चा कित्याक जायना काय म्हूण कार्यकर्त्यांकूच प्रस्न पडला. ढवळीकारा आड बीजेपीत दबाव गटान नेट धरलो तरी मोगोतलो गट उलयता ते प्रमाण निमणो निर्णय मनोहर पर्रीकार 2017 मेरेन मोगो कडेन बीजेपीचे युती खातीर मध्यस्थी करपी नितीन गडकरी आनी संघाचे फुडारी कितें म्हणटात ताचेर धरतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हिस्ट्री शीटर पालयेकार भावांच्या घरांचेर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या धाडींतल्यान गोंयच्या पुलिसांक एक्सपोज केल्यात. शापोरांतल्या थळाव्या ड्रग्स डिलरांनी परत त्या वाठारांचेर कब्जो केला हे ह्या धाडींतल्यान स्पश्ट जाता. नायजेरियन आबोदेच्या खुना उपरांत शापोराच्या थळाव्या ड्रग्स डिलरांनी नायजेरियनाच्या डिलरांकडेन ड्रग्स मार्केट वांटून घेवपाचें डील केलां म्हूण सुत्रां सांगतात. थळावे आनी नायजेरियन ड्रग्स माफियांचो नेक्सस पुलीस न्हयकारतात. मात शापोराचे भुरगे ड्रग्साच्या वेव्हारांत घुस्पल्यात इतलेंच पुलिसांक मान्य. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. 30 ऑक्टोबर 2013 ओमकार पालयेकाराच्या शापोरा बॉयजांनी नायजेरियन ओबोदो उझोमा सायमनाचो खून केलो म्हूण आरोप आसा. नायजेरियाच्या ड्रग डिलरांकडल्यान ड्रग्स मार्केट ताब्यांत घेवंक म्हूण हो खून केल्ल्याचोय आरोप जाता. पूण उपरांत नायजेरियनांनी पर्वरी हायवेचेर केल्ल्या उपद्रवाक लागून प्रकरण आनीक चाळवल्लें. कितल्याशाच नायजेरियनांक पुलिसांनी भितर उडयल्ले. पुलिसांनी ओमकार पालयेकार आनी बाकीच्यांक अटक केल्ली. ह्या पुराय प्रकरणाचो फटको गोंयच्या आनी नायजेरियाच्या ड्रग डिलरांक बसलो. उपरांत ओमकार पालयेकार, ताचो भाव रुणाल पालयेकार आनी बाकीचे आरोपी जामिनार सुटले. ड्रग्साच्या धंद्यांत तांणी आपलो कब्जो आनीक घट केलो. तांचो ड्रग्साच्या विक्री विशीं नायजेरियन ड्रग डिलरां कडेन डील जाला म्हूण सुत्रां सांगतात.
पालयेकार गँगाचेर नजर दवरतले म्हूण गोंय पुलिसांनी म्हणिल्लें, पूण पालयेकार भावांचेर ड्रग्साच्या वेव्हारा खातीर एकूय केस नोंद जाल्ली ना. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोक मेळिल्ले म्हायतीच्या आदाराचेर एनसीबीच्या टिमीन पालयेकाराच्या घराचेर धाड घाली. तांणी रुणाल पालयेकाराक ड्रग्सा सयत धरलो. एनसीबीच्या टिमीन हणजूण पुलिसांक आपोवन घेतिल्ले. ओमकार आनी रुणाल पालयेकारा आड 8 केशी नोंद आसात. पयलेच फावट तांचे आड ड्रग्स वेव्हाराची केस नोंद जाल्या. मात ओमकार पालयेकार पुलिसाच्या हाताक लागिल्लो ना. पालयेकार भावाक खंय राजकी तेंको ना असो दावो हणजूण पुलीस करतात. कितलेशेच ट्युरिस्ट शापोरा वाठारांत रावतात आनी जायत्या ट्युरिस्टाक ड्रग्स लागतात. ताका लागून पालयेकार भाव आनी शापोरा बॉयज ड्रग्स वेव्हारांत आसा म्हूण पुलीस म्हणटात. नायजेरियाचे ड्रग डिलर शापोरा वाठारांत ड्रग्स विकचे ना आनी शापोरा बॉयज दर्यावेळ वाठारांत ड्रग्साचो वेव्हार करचे ना अशी डील तांचे मदीं जाल्या म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. 30 एप्रिलाक एनसीबीच्या टिमीन पालयेकाराच्या घराचेर धाड मारिल्ली. त्याच दिसा हणजूण पुलिसांनी नायजेरियना कडल्यान 35 लाखांचे ड्रग्स जप्त केल्ले. पालयेकार आनी नायजेरियनाच्या अटकेचो कसलोच संबंद ना म्हूण पुलीस उलोवन दाखयतात. शापोरा बॉयज आनी नायजेरियाच्या ड्रग्स डिलरांचो दर्यादेग वाठारांचो पयलीं आशिल्लो तसो ड्रग्साचो वेव्हार मोठ्या प्रमाणांत परत सुरू जाला इतलें मात खरें. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.